भाजपाच्या कॅम्पात सगळे थंड, पण काँग्रेसीन दिली नोटीस सभापती प्रमोद सावंताचेर अविश्वास थाराव हाडपाची. 16 आमदारांनी मारल्यो सयो. लोकसभा अधिवेशन सुरू जाता तेन्ना या आमी दिल्ली धरणे धरपाक. काँग्रेसीन मारलो उलो मायनिंग अवलंबितांक. दिलें उतर राहुल गांधीक मेळपाचें. गोंयकारांनी गोंया भायर रजिस्टर करून गोंयान हाडिल्ल्या गाडयांचे रजिस्ट्रेशन करचे गोंयान 30 दिसां भितर. येरादारी खात्यान दिली शिटकावणी. केस घालपाची तयारी. नेवीचो ट्रक रस्त्यार कोयर उडोवन गेल्ल्यान चळावले वास्कोकार. देंवले रस्त्यार. उपाय घेवपाचे नगरपालिकेचें उतर. आता खबरो विस्तारान. सरकारांतलो फुडारी बदलपाच्या प्रश्नाचेर शुक्रारा दिसभर भाजपाच्या कॅम्पात दिल्ली वा गोंयांत कांयच आवाज नाशिल्लो. मात काँग्रेसीन एक वेगळीच चाल शुक्रारा खेळ्ळी. काँग्रेसीच्या सगळ्या आमदारांनी मेळून सभापती प्रमोद सावंताचेर अविश्वास थाराव हाडला आनी तो 14 दिसां भितर विधानसभेत हाडचो अशी मागणी केल्या. हे नोटीशीचेर काँग्रेसीच्या 16 आमदारांनी सयो केल्यात. सध्या विधानसभा अधिवेशन लागीं ना, पूण तांणी मात 14 दिसां उपरांत हो अविश्वास ठराव विधानसभेत चर्चेक घेवचो अशी मागणी केल्या. ते खातीर विधानसभा अधिवेशनाचे कलम 243 आणि भारतीय संविधानाचे कलम 179 खाला ही नोटीस दिल्या. हाचो परिणाम कितें जातलो हाचेर माहिती दिली काँग्रेसींतलो आदलो केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलपान. Moving a no conference motion against the speaker, deputy speaker is the constitutional right granted to the members of the assembly. Yes, sir. Okay, and the rule 243 prescribes how it has to be done. It's been cited there in the motion why this motion is being moved, but the reasons are quite obvious. One fact is that the speaker, after unfurling the flag, on 15th of August, and substituting for the Chief Minister himself, has given up his independence. He is supposed to be a non-party person. Okay. What is the implication of these 14 days? Implication of 14 days, that is a statutory period prescribed by law. Okay. Yeah, you can't move up a motion of no conference with the speaker unless you have given a 14-day notice. And there is one more hurdle to be crossed. After the leave is grant leave to move this motion. And for that, 1/3 members have to get up, have to stand in favor of this motion. The leave has to be granted by the House. Okay. And then finally, when it is taken for discussion, majority of members of the House have to pass it. Okay. Majority means about 21. About 21. Correct. Oh, besides this, any way that the Congress can possibly win this no confidence? That Congress will have the sufficient strength to form the next government. Okay. Now, what we are apprehension is that the speaker may be the big hurdle in it. He may, without sufficient notice to the concerned MLA, may try to disqualify MLAs intending to vote for the motion or vote for against the present ruling setup. If the notice, when the session is convened, this issue will go before the Business Advisory Committee. That it doesn't have to be done within 14 days? No, 14 days is a notice to move. Motion will be taken in the House after 14 days. Okay, anytime after 14 days? Anytime after 14 days. When the assemblies come to... when the assembly meets, this no conference motion will pass. Okay. पणजेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्टा. खाण अवलंबितांच्या लढ्याक काँग्रेसीन पुराय तेंको दिला आणि फुडले लोकसभा अधिवेशन सुरू जाता तेन्ना दिल्ली वचून धरणे धरपाचो उलो मारला. तशेंच जाता तितले बेगीन काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कडेन भेट थारावन मायनिंगाच्या प्रश्नाचेर उपाय काडपाचें उतर दिलां. कामगार फुडारी पुती गांवकाराच्या फुडारपणा खाला खाण अवलंबितांनी साखळे धरणे सुरू केला. ताका तेंको दिवपाक शुक्रारा काँग्रेस निरीक्षक डॉ चेल्ला कुमार, गोय प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार, आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि आदलो केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप गेल्ले. लोकसभेचे जे अधिवेशन जातले त्या वेळार आमचे हे सगळे नेते त्या ठिकाणी तुम्ही जर धरणे धरून घेता तर तुमच्या बरोबर, तुम्ही ना जाल्यार तुमच्या शिवाय समजा सगळ्यात येवंक शकता अशें ना. थंय त्या ठिकाणी धरणे धरपाचो कार्यक्रम करूंक जाय आणि तो आमी
हांव तरी व्यक्तिशत रित्या तुमच्या बरोबर निश्चित काय Resuming the mining activities, there is no difference of opinion with us, for us. We want it, as you are all told, I will definitely fix an appointment with the Congress President very soon. Anytime you people can come, whenever he is available in Delhi, I am ready to take you to there. आज मडगाव हे कमर्शियल कॅपिटल मडगावच्यान सगळो माल म्हणजे आता सावड्डे बाजार जाता सांग्यार बाजार जाता आनी खंय बाजार जाता मडगावच्यान होलसेल मार्केटांतल्यान सगळो माल हो त्या गांवांनी वतालो आज मायनिंग बंद जायत पुसून कोणाच्यो पयलीं आठवड्याक 10 कपी किंवा 10 हे वताल्यो धाकल्यो व्हॅन्स जाल्यार आज त्यो 2 वता अशी परिस्थिती आसा आनी ताका लागून मडगांवकारांची चवथ सुद्दां आमी काल हांव गेल्लो एका सार्वजनीक गणपतींत आनी गाराणें घालें गणपती मुखार की आज संपूर्ण गोंयकार दुख्खात आसा गोंयकारांच्या मुखार एक दुख्खाचें सावट पसरिल्लें आसा आनी म्हणून तांणी गणपती कडेन मागलें की तूं वता आसतना हें दुख्खाचें सावट तुजे बरोबर घेवन चल आनी आमकां सगळ्यांक बरे दीस दाखय. ज्या कॉपरेटिव्ह बँकेनी गोंयच्या लोकांक पटाक लायले एम्प्लॉयमेंटूय दिले आनी म्हाका दिसता मायनींग डिपेंडंट लोकांक खूब तेण पावले. ह्यो बँकेक एक्चुली गव्हर्मेंटान ऑक्सिजन दिवन उबी करपाक जाय. हेणी कितें केलें ते चालू आशिल्ल्यो आपले कांय प्रयत्न केले ना त्या बँकांक उबी करपाक. त्यो बँक उबी जाल्ल्यो काबार केल्यो. ह्या असले दुश्ट लोक आयज गोंयांक आनी केंद्राक राज्य करतात. साखळेच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. कर चुकोवपा खातीर भायर नोंदणी करून गोंयांत हाडिल्ल्या कारींची 30 दिसां भितर परतून नोंदणी करची अशें आरटीओन जाहीर केलां. ज्या सुवातेवेल्यान तांणी ह्यो गाडयो विकत्यो घेतल्या थंयसून तांची नोंदणी रद्द करून गोंयांत नोंदणी करची अशें सरकारान कारधन्यांक सांगलां. दिल्ल्या टायमान जर ते नोंदणी करिना जाल्यार मोटार वाहन कायद्या प्रमाण तांचेर कारवाय जातली. पळयात पुराय बातमी. तांचे कडेन गोंयचे मतदार कार्ड आसा पूण गाडयेची नोंदणी करतना भायलो दुसरो पत्तो दिलो आसत जाल्यार तांची चवकशी करतले अशें आरटीओचो पालवी संचालक प्रकाश आजवेदोन सांगला. आज आमचे डिपार्टमेंट एक पब्लीक नोटीस इश्यू करपाक ऑलरेडी लेटर धाडला. फाल्यांचे काही न्यूज पेपरांचेर पब्लीक नोटीस इश्यू जातली. हे नोटीसी उदें एक अर्ज केल्लो आसा हे गाडयेच्या मालकान की ताबडतोब तेणी चेंज ऑफ एड्रेस करचो किंवा रिरेजिस्ट्रेशन गाडयो गोंयांत करचो आनी आमचो गोंय स्टेटीचो टॅक्स कितें आसा तो तेंच्यांनी भरचो म्हूण. हे पब्लीक नोटीसी उद्देशी तांकां 30 दिसां भितर तेंच्यांनी चेंज ऑफ एड्रेस किंवा रिरेजिस्ट्रेशन प्रोसेस सुरू करचो. पब्लीक नोटीस इश्यू केल्ले उपरांत जश्यो गाडयो आमकां खंय रोडार मेळटा तेंचेर कारवाय सुरू जातली. कारवाय अशी जावंक शकता की गाडी सीज जावंक शकता, तिचे डॉक्युमेंट इम्पाउंड जावंक शकता आनी जी फॉर्मेलिटीज अंडर सेक्शन 47 आनी 49 कंप्लीट केले शिवाय ती गाडयो रिलीज जावच्यो ना. आनी फुडें पब्लीक नोटीसीन अशें म्हणलेलें आहा की काही गोंयकार जे आसा जे हांगा इलेक्शन कार्ड बी तेंचे आसा तेंच्यांनी फॉल्स एड्रेसाचेर कश्यो गाडयो भायर हिची चवकशी सरकार करून जे डिपार्टमेंट करूंक शकता. भायल्या कांय राज्यांनी गाडयो घेतल्यार कर कमी भरचो पडटा. गोंयचे कांय पयशेकार लोक भायल्या राज्यांनी म्हारग उंची गाडयो घेवन त्यो गोंयांत चलयतात. तातूंत वेवसायीक आनी हेरांचोय आस्पाव आसा. ह्या चडशा गाडयांची केंद्रशासीत प्रदेश पुदुच्चेरी, दमण आनी दीव तशेंच छत्तीसगड, हरियाणा आनी झारखंड सारकेल्या राज्यांनी नोंदणी केल्ली आसता. हांगा डिपार्टमेंटाचे नदरेक आयिल्लें आसा की आमचो टॅक्स 16% आसता ऑन हाय एंड कार्स. ते कारणान जायते लोकांनी गोंयच्यो पार्टी आसा त्यो गोंयचे बिजनसमॅन आसा तेंच्यांनी गाडयो घेतल्या आनीक पुड्डुचेरी, दमन दीव, छत्तीसगड, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड हे वाठारांत तेणी त्यो गाडयो रेजिस्टर केल्ल्यो आसा. आनी ह्यो गाडयो रेजिस्टर करून ते गोंयांत त्यो चलयता. ह्यो गाडयो भायर काडनाक रेजिस्टर केल्ले कारणान हांगा सरकाराक रेवेन्यू लॉस जाल्लो आसा. आनी अश्यो एक कमीत एक सादारण 150-200 गाडयो ह्यो आउट ऑफ स्टेट म्हणजे गोंया भायर रेजिस्टर जाल्ल्यो हांगा चलता. आनीक ह्यो गाडयो घेणारे जे लोक आसा ते खुद्द गोंयचे आसा चडशे. गोंया भितर तेंचो बिजनस कितें एस्टॅब्लीश केल्लो आसा म्हणून टॅक्स तांकां इतको 16% भरचो पडटा. हो वांटोवंक दे भायले स्टेटीन कमी टॅक्स खंय आसा थंय ते रेजिस्टर करून तेंच्यांनी गाडयो हाडलेल्यो आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. कावरे पिर्लाच्या लोकांनी शुक्रारा केपेच्या रेंज फॉरेस्ट ऑफिसराच्या ऑफिसाचेर मोर्चा व्हेलो.
गोव्या रेड्यान हल्लो केल्ल्यान मरण आयिल्ल्या पंढरी गांवकाराच्या कुटुंबाक अर्थीक मजत करची आणि ताच्या घरातल्या एकल्याक नोकरी दिवची अशी मागणी तांणी केल्या. लोकांच्यो सुचोवण्यो वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कानार घालतलो अशें उतर रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर संगम गांवसान दिला. कितें तरी आमकां एश्युरन्स तेंचे कडल्यान जाय आसलें की अशें करून परत इन्सिडेंट खंय जावचो न्ही, जावं तांकां गोवारेडा जे आसा तांकां खंय तरी आमकां खंय तरी एक सेफ्टी खंयच्यान तरी मेळची. आनी सेकंड तेंची जी फॅमिली तेजो जो चेडो आसा जावं तेजे फाटल्यान फॅमिली तरी आनी कोण ना, ताका खंय तरी जावन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटांतल्यान थ्रू ताका खंय तरी ऑफर तेंच्यांनी खंय तरी एक कामां खंय तरी तेंचे ऑफर खंय तरी पळोवचें. नाजाल्यार कंपोजिशन ते म्हणटा कंपोजिशन आज आसा फाल्यां त्या 2 दिसां भितर कंपोजिशन दिता खंय म्हाका दिसता उरत ना अशें उरचेंच ना. तांकां आमी फक्त एक रिक्वेस्ट केला सराक जे आमचे RFO आसात ते तेंच्यान सद्या तरी एश्युरन्स जो आपल्या जी खुर्चेर आपूण आसा तो पर्यंत आपूण तांकां एक लेटर आपल्या थ्रू लेटर मारून आमी फक्त ताका कामा खातीर त्या तेच्या चेड्याची कामा खातीर आमी प्रपोज करूंक शकता म्हणून. अशी डेट जाल्या आतां ते कंपेन्सेशन मेळपाचें, सो कितें कायदा अंडर प्रोसिजर आहा तो करता आमी फुडें. स्टाफ आमचो डिप्लॉय केला थंय, सो एरिया पळयता आमी वचोन लोकेट करता. रात दीस चालू आहा आमचें, 2 टिमी केल्या आमी. सो दिसा वेले येता रातचे वयता आमी सर आनी रोड बीन भितर गाडयो घालता, चलत वयता आमी पॉसिबल आसा तितले तरी आनी लोकेट करपाचें आमी ट्राय करता मॅक्झिमम. केपेच्यान आमचो खबराकार प्रहर सावड्डेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कुडचड्या भोवडी पंगडान शुक्रारा धाड घालून बेकायदेशीर रेंवेची येरादारी करपी ट्रक धरलो. बांदकाम वेवसायांत रेंवेक मोठ्या प्रमाणात मागणी आसा, पूण रेंव काडपाक परवाने दिवपाची सरकाराची प्रक्रिया सामकी स्लो आसा. जाल्यार जेन्ना कलेक्टरान म्हाका इन्फॉर्म केलें, अकॉर्डिंग टू तलाट्याक इन्फॉर्म करून सकाळ फुडें आयलो जाल्यार थंय एक म्हाका बोट मेळ्ळी आनी एक ट्रक बियरिंग नंबर GA09 U 3908. ड्रायव्हर मौसिम खान आणि त्याचा ओनर आसा जगदीश आणि ती सँड एक्सट्रॅक्शन करता. त्याचें नाव आसा प्रकाश राजेश नायक. सो सँड एक्सट्रॅक्शन करता म्हाका थंय कांय मेळूं ना, बट एक ट्रक मेळ्ळो. तो ट्रक आमी सीज केलो आनी तो पुलीस स्टेशनार हाडपा लायला आनी ताका नोटीस दिला. सो ज्या म्हाज्या ज्युडिक्शनाक पडटा तेन्ना सो स्पेशल ड्रायव्ह आसा, फ्लायींग स्क्वॉड आमचो बिजू आनी विशाल आसा म्हाजो स्पेशल ड्रायव्ह घेता आनी अशें ऑल्टरनेट दीस आमी घेत रावतले. आयज कितले कडेन विजीट केले तुमी, कितले स्पॉटार अशें? सद्याक एक केला, आतां आमी विजीट कशी जाता तशें करूंक पळयतले. फोंड्या गोंयचो कोयर उबारपी कॉन्ट्रॅक्टरान आपली फी म्हयन्याक 2 लाखांवेल्यान 3 लाख रुपयांचेर व्हेल्या आनी ग्रामपंचायत ती फारीक करता. कित्याक काय म्हटल्यार आतां सुको आनी वोलो कोयर वेगळो काडटात आनी तो प्रक्रिये खातीर व्हरतात, पूण प्रत्यक्षात ती सुवात पळयल्यार कितलेशेच म्हयने थंय प्लास्टीक कोयराच्यो राशी तश्योच पडिल्ल्यो आसात. कोयर उडयता ते सुवातेर कितें प्रकार घडटा तो पळोवपाक आम आदमी पार्टीचो निमंत्रक एल्विस गोम्स आनी सरचिटणीस प्रदीप पाडगांवकार पत्रकारांक घेवन थंय गेले. वांगडा थळावे लोकय आशिल्ले. कोयराच्यो राशी पडल्यात ती सुवात तर थंयच्या संवसारीक दायजा कडल्यान फकत 100 मिटराच्या अंतरार आसा. गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी आहा, कलेक्टरा कडेन आहा ती केअरटेकर म्हणून कलेक्टर प्रॉपर्टीचो. हिंगा ते गार्बेज हाडून सेग्रिगेट करून नासतना थंय डंपिंग करता आनी पिट्स काडून ते पुरयता आनी लोकांचे टॅक्स पेयराचे कितले लाखांनी पयशे हाडटा बेश्टे इन नेम ऑफ गार्बेज कलेक्शन. ऑलमोस्ट वर्साक 40 लाख सुमार ते बेश्टे नेम ऑफ गार्बेज कलेक्शन म्हणून हांव पयशे उडयता. This situation is not even 100 meters away from the basilica, the monuments, maybe hardly 150 meters. This is again the heritage zone, the core zone, and this is happening within the core zone. You may not be able to capture the stench that the people are getting here, the stench. And who does this? The state authority, the village panchayat, the government, they are responsible for all this. Now, is this supposed to be in the heritage zone? That is the question we are asking. And as the people are telling us, हांगा एक्सकेवेट करता ते पळय माती काडटा आनी पुरयता म्हणून. ऑल दीस गार्बेज इज बींग डम्प्ड अँड दीस इज विदीन द कोर हेरिटेज झोन ऑफ ओल्ड गोवा. हे आयज आमचें अशें दुर्दैव जे गोंयाची एक शान, गोंयची प्रतिश्ठा म्हणून जे एक हांगा हो दायज म्हणून हो वारसो म्हणून सांबाळ्ळा त्या वाठारान 100-150 मिटरा भितर डंप करतात गार्बेज
आनी ती गार्बेज मी आतां एक मडगांवां जसो सोनसडो प्लांट जाला तसो जावपाच्या परिस्थितीक पावला. पूण एडवर्टायज कितें, मोदीच्या नांवा सकयल एडवर्टायज स्वच्छ भारत, एके हाजेर स्वच्छ गांधीचो वक्लो, दुसरो वक्लो गांधीचो भारत. भारत आहा थंय स्वच्छ ना, स्वच्छ आहा थंय भारत ना. आनी हांगा म्हणल्यार क्लीन इंडिया क्लीन गोवा, गोंयच्या घाला पाड. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. वास्को नेव्हीचो एक ट्रक सड्यार येवन रस्त्याक कुशीक कोयर उडयता आनी पळ काडटा ते पळोवन शुक्रारा सड्यावयले लोक चाळावले आनी रस्त्यार येयले. सड्यार कोयर उडोवपाची सुवात आसा ताका लागूनच रस्त्या कुशीक हो कोयर उडयल्ल्यान तो रस्त्यार व्हांवून येवपाक लागता. तेन्ना नगरपालिकेन बेगोबेग हो रस्त्यावयलो कोयर बंद करचो अशी लोकांची मागणी आसा. सड्यावेल्या लोकांनी गोवा 365 सांगला ते प्रमाण फकत नेव्हीचोच ट्रक न्हय तर नगरपालिकेचे ट्रक पासून सदां कोयराचे सुवाते भायर कोयराचे ट्रक खाली करतात. ताका लागून MPT हॉस्पिटला कडलो रस्तो ब्लॉक जाला. तातूंत भर म्हणून नेव्हीचे ट्रक कोयर रस्त्या कुशीक उडोवपाक लागिल्ल्यान शुक्रारा लोक सामकेच चाळवले. पूण नेव्ही अधिकारी म्हणटा आमकां भितर वचपाक परवानगी ना, देखून कोयर भायर उडोवचो पडटा. ठीक आतां गोरवां अरे तुमकां जर कितें करपाचें ना जाल्यार तुमी एटलीस्ट रिजायन जाय आनी म्युनिसिपालिटी डिजॉल्व करा म्हणटा आमी. तुमचे कडेन म्युनिसिपालिटी चलोव हे एक रिजन सारकें मेन रिजन तुमचे कडेन म्युनिसिपालिटी चलोवंक जायना. तुमचे कडेन कापासतात ना ती कितें. आमी सडेकार इतलेंच मागता तुमी जर आमी तुमकां 8 दीस दिता हो कचरो जर हांगासून जर तुमी हांगासर रस्त्यावयलो क्लियर करिना. आतां गेले फावटी आमी तो कंपाउंड मोडलेलो म्हणून थंय डिमांड केलेलो. गेली आतां 5 वर्सां जालीं तो कंपाउंड आतां बांदतात ते आतां तो कंपाउंड केलो कितें आनी उठ रस्त्याचेर हांगा कचरो घालतात, JCB घेतात भितून धुकलतात आनी हो कंपाउंड एक्चुअली हो मोडना, हो JCBन धुकलून कंपाउंड मोडलेलो तो. आतां हो कंपाउंड हो सगळो आख्खो टोटल पडलेलो आहा हांगासर कितें. आमी सडेकार तुमकां 8 दीस दिता, 8 दिसा भितून जर हो इशू तुमी जर घेयना आनी हो कचरो जर हांगासर जर क्लीन जायना आनी हो गटरूय हांगासरलो जर क्लीन जायना सपोज आमी तुमची गाडी हांगासर बंद करतले. दिसाक बरें ना, एकदम लोकांक त्रास आहा, चड त्रास. हे मॉस्किटोज आनी हे किडे पळय आख्खे सगळे भोंवतात ते बरें न्हू. आनी हे हॉस्पिटल रस्त्याचेर हे रस्तो लोकांक येता वयता किडे पडटा, हितून सगळे तोपता, चिकोल भरता सगळो भितर आनी गाडी आनी पळय म्हाजी काल सान 2 फावटी पंक्चर जाली गाडी. गार्बेज रस्त्यार उडयता हय ही सगळी रस्त्यार उडयल्या गार्बेज साहेब पळय. काय लोकांक खूब त्रास जातात. हे घडणुकेचेर मुरगांवची नगराध्यक्ष भावना नानोस्कराक विचारले तेन्ना तिने मंडळाचे बसकेत हाचेर भासाभास करून उपाय काडपाचे आता उत्तर दिला. नेव्हीच्या कोयराचे कशें कितें करपाचे ताचेरय आमी उपाय काडटले अशें मुख्याधिकारी आग्नेल फर्नांडिसान सांगला. आतां आमी COन आमच्या हांव आनी आमचो कावन्सिलर संदेश मेस्ता आमी सगळ्यांनी बसून डिस्कशन केलां. आतां हांव कावन्सिलराकूच घेवन सायट विजीट करतलें फर्स्ट आनी तेजेर कितें एक्शन कशी घेवपाची ते पयलीं हांव आतां वेनसडे आमची मिटींग आहा न्हू तेका आमी डिस्कशन करतले कशें कितें तें आनी नेसेसरी एक्शन घेतली. कित्याक हो जो गार्बेज आतां तो हांवें तेजे पिक्चर्स पयले आतां हे सगळे सारको रोडार येयला. तो पयलीं सायट सुपरविजन जावनी आनी तेजेर हांव एक्शन घेतलेंच आनी नेसेसरी आनी कितें आहा कोण कशें रस्त्यार रोडार बीन उडयता तें पळयतलें आनी कित्याक उडयता तांकां आफोवन तेंचे कडेन पर्सनली डिस्कशन करतलें की तुमी अशें रोडार हाडून डंप कित्याक करता म्हणून. म्हाका येयला एक कंप्लेन की कोण जबरदस्ती हाडून रोडार डंप करता म्हणून. This is I know that this is a problem for our municipality. We are trying to tackle the situation. Maybe due to this monsoon, the trucks are not going to the garbage site properly. The road are not properly. We are doing our best to do it. And there is also intake of garbage from other local outside panchayats, so like from Navy also. So we are inspecting the site today, and appropriate decision will be taken. The JCB is also, there was some problem with the JCB. This is also settled, and now one fellow has been given order to remove it. He will start the work from today itself. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. वास्कोच्या रोहन आर्केड बिल्डिंगेन आशिल्ली 3 ऑफिसां ब्रेस्तारा राती कडेन फोडली आनी चोरांनी सुमार 3,35,000 रुपया फारायले. तिनूय ऑफिसांची लॉकां तोडून तशेंच जनेलांच्यो ग्रिल्स कापून चोर भितूर सरले. नासेक कन्सल्टन्सीचो धनी एकनाथ परब सांगता ताच्या ऑफिसांतल्यान सुमार 75,000 रुपया चोरले. तर मरीन लिंक शिपिंग एजन्सीच्या ऑफिसांतल्यान सुमार 2,10,000 रुपया जाल्यार हेगडे चार्टर्ड अकाउंटंटाच्या ऑफिसांतल्यान 50,000 रुपया चोरले. ऑफिसाचे लॉक तोडला असो फोन येतकीर एकनाथ परब ऑफिसांत धावलो तेन्ना ऑफिसांतले सामान ताका अस्ताव्यस्त पडिल्ले मेळ्ळे. पुलीस फुडली चौकशी करतात. 75,000 कॅश म्हाजे येयले, 2 ड्रॉवरान आसले म्हाजे कॅश आनी लॅच लागलेली आसली पूण तेच्यानी ते हे ओपन करून येयले आनी अशी लागलेली आसली. मग तुम्ही सकाळी फुडें येयले तेन्ना कळ्ळें तुमकां? सकाळी फुडें येयले तेन्ना लॉक लायलेले आसलेले
लॉक लागलेले असले आणि नॉर्मली ओपन केले आणि जेन्ना ड्रॉवराकडे गेलो त्यांना कळले की सगळे ओपन असलेले, ड्रॉवर ओपन असलेले, मागीर दुसरो ड्रॉवर ओपन असलेलो आणि एक ड्रॉवर मोडलेलो आसा. मग पुलिसाक कळयलें तुमी? पुलिसां आमी कळयलें इमिडिएटली. आमी वास्को पुलीस स्टेशन आमी कॉल केले, तेन्ना तेणे येता म्हटलें. मागीर आमी 100 नंबराचेर कॉल केले, मागीर पुलीस इमिडिएटली येयली. लॉक काढले, ओपन केले, पहिले मीटर ऑन केलं, मागीर सगळे ओपन केले. हे दार ओपन करीत जाल्यार सगळे अशेंच आसलेले पडलेले. मागीर आमी भायर गेलीत, एकनाथ सरांक सांगले अशें जालें म्हणून. Stating that there's a robbery, the door is opened. After which I came. Now the police are investigating. We have not gone inside the office. There was about 2 lakh worth cash inside the office, which we had withdrawn yesterday for the purpose of labor payment. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. घेऊया आनी एक ल्हानसो व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. नवहिंद टायम्सान SS धेंपो कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्साच्या जोड पालवान स्पेलिंग सर्तीचें आयोजन केल्लें. ही सर्त ब्रेस्तारा मडगांवच्या दामोदर विद्यालय इंग्लीश हायस्कुलांत जाली. ही फेरी बरोवपाची आशिल्ली. हाचे फुडले फेरयेत कोण भायर पडटले ते थारतले. अशीच बरोवपाची एक फेरी उत्तर गोंयांतय जातली. निमाणी फेरी ऑक्टोबर महिन्यात पणजे धेंपो हावसान जातली. And today the spelling bee was held in SS Dempo College. We invited many colleges and we got almost 150 cross students. I'm very excited that it's our first event in our college. Though we are a small family, we came together, we formed the question papers, we did the written rounds and everything's ready today. Today we've just finished the written round. Soon we'll be having the elimination and the finale. The reason why we have spelling bee is because children need to improve their vocabulary, their spellings. Usually always they make mistakes in spellings in school. That is the time where they lag behind sometimes. So this could be an encouraging thing for them and increasing their vocabulary. As we finished with our first round yesterday in Damodar High School, Margaon, for the South Goa zone. Today we had it for the North Goa zone in SS Dempo College, Kujira, Bambolim. Soon, by today, tomorrow, we'll be finishing with the corrections of the papers and stuff. The results will be out by Monday, most probably by Monday. If not, then Tuesday. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. शिवग्राम शिक्षणीक संस्थेच्या स्कूल ऑफ सिम्बायोसिसान कला आणि संस्कृती खात्याच्या जोड पालवान शुक्रारा शिरोड्या गोंयचे लोकनाच ही खाशेली सांस्कृतिक कार्यावळ घडोवन हाडली. ह्या कार्यावळीत स्कुलाच्या भुरग्यांनी गोयची पारंपारीक लोकनृत्या सादर केली. ह्या कार्यावळीक शिरोडेचो आमदार सुभाष शिरोडकार मुखेल सोयरो म्हणून हाजर आशिल्लो. चवथीच्या निमतान आयोजित हे कार्यावळीक वेगळेच म्हत्व आसा अशें शिरोडकार म्हणटा. आख्ख्या गोंयभर महाराष्ट्रांत आनी देशभरांत देशाच्या भायरय बी सादर केलो वता. आनीक ताजी असो उर्बा जी आसा पळय जी अवरूच आसा वेगळी जाता. अशे प्रकारचे उत्सवाच्या निमित्तान लोकां भितर वेगवेगळे तरेची कार्यावळी सादर करपाची एक उन्मत्त अशी म्हणून ती स्पर्धा लागिल्ली आसता. आनी ह्या पार्श्वभुमीचेरच फाटल्या 6 वर्सांनी हे 7वें वर्स सिम्बायोसीस हायस्कूल जे आसा आनी तालुका पातळीचेर इंटर हायस्कूल अशी स्पर्धा शिरोडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. आणि इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.